राज्यात आप संघटना घटमूट करपा खातीर पक्षान 5 नवे विभाग मुखेली नेमल्यात। ते प्रमाण बायला विभागाच्या अध्यक्ष पदाचेर ममता मेबान हाची निवड केल्या। जाल्यार ओबीसी विभाग मुखेली म्हूण संदीप पेडणेकार, एसटी विभाग मुखेली राजेश गांवकार, अल्पसंख्यांक विभाग मुखेली जेम्स फर्नांडीस आनी युवा विभाग मुखेली म्हूण पूजन माळवणकार हाची नेमणूक केल्या। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन पक्षाची संघटना घटमूट करपा खातीर वावर चालू आसा। नव्यान नेमिल्ल्या अध्यक्षांचेर जिल्लो, मतदारसंघ आनी बूथ पावण्यार पक्षाचो विस्तार करपाची जापसालदारकी सोपयल्या। हे विंग्स घट करतले ताच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांकडे वतले। एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, जशें सांगलें पयले दिसाचें हांव सांगत आसा, वी आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक शुअर बीजेपी इज reduced to single digits. That is the only solution. म्हणजे 22, 23, 24 उपकारना, कित्याक भारतीय जनता पार्टी येद्या कितेंय षडयंत्र करपाक शकता। सगळ्या पार्टींक फोडून ते आपल्या भितर घेवन हे चोरयेचो सरकार घडोवंक शकता। आज पंजाबाक आमचो सरकार इतलो घट आसा। कसो घट आसा? बिकॉज पीपल ऑफ पंजाब voted gave us 92 out of 117 सीट। 117 सीटांचे 92 सीट एका पार्टीक दिले। कितले प्रयत्न जाल्या आमची पार्टी फोडपाक, अजूनही चल्ल्या। राज्यसभान ते सक्सेसफुल जाले कित्याक थंय फक्त 10 रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले। पूण जेन्ना पीपल गिव वन पार्टी मेजॉरिटी सीट्स, त्या पार्टीक फोडपाक मागीर खूप डिफिकल्ट जाता। आणि आज म्हाका दिसता जशें सांगले, आम आदमी पार्टी इज रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिड्यूस भारतीय जनता पार्टी टू सिंगल डिजिट्स and it will happen. वाल्मिकी तू रेडी आहा म्हणटा, मागीर तुम्ही तुमचो कॅन्डिडेट घालता। आता फोंड्या म्हणजे पयले फोंड्या फक्त बीजेपी आनी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घातलो, मागीर तुमच्यानी तुमचो कॅन्डिडेट घातलो। सो एलायन्साक कशें रेडी आहा म्हणटा तुमी? न्ही पळय, 2027 इलेक्शन जे आसा, दॅट इज द इलेक्शन वेर द गव्हर्नमेंट विल फॉल और गव्हर्नमेंट विल फॉर्म। कळ्ळें? फोंड्या बायपोलान सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली, झेडपीन सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली। सो वी हॅव कॉन्टेस्टेड दोज इलेक्शन्स आणि आमी आमची स्ट्रेंथ पळोवंक जाय खंय आमी स्ट्रॉंग आसा। जर आमी कॉन्टेस्टूच करना जाल्यार आमी कशें कळटलें आमी खंय स्ट्रॉंग आसा? कितले सीट्स तुम्ही हे करता? सांगता की 2017 जावं 2022 जावं आम आदमी पार्टीन 40 सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट केल्ले। सो सगळ्या कडेन आमची खंय जाल्यार खंय थोडीशी स्ट्रेंथ आसा। खंय 7-8 लोक आसतले, खंय 70-80 लोक आसतले, पूण एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर स्ट्रॉंग। सो जशें सांगले, आमी संघटन बांदपाचें काम गोंयभर करतले, पूण when it comes to the point of alliance, that time we will decide की खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन we can give up our claim। आणि जशें सांगले, लक्ष्य सामको क्लियर आसा, that is to have one-on-one fight in all 40 constituencies and reduce भारतीय जनता पार्टी to single digits.